कला अकादमीत पावलो। काब्रालान प्रोजेक्ट सल्लागारा वांगडा दुरुस्ती कामाची पळोवणी केली। इन्स्पेक्शन जे एक्चुअली आमचे असेंब्ली क्वेश्चनाचे हे जातरी हांव पीसी घेवन अलॉंग विथ आमचे सी बाकीचे सगळे घेवन ओपन ऑडिटोरियमाचो भाग जो कोलॅप्स जाला म्हणजे रायटाक तुम्ही पळयता तो इन्स्पेक्शन करपाक येयल्लो। इन्स्पेक्शन जालो तेजे डिटेल कितें आशिल्लें द प्रेजेंट स्कोप ऑफ वर्क कॉन्ट्रॅक्टर कितें आशिल्लें तेजे डिटेल हांव इन्क्वायरी मागयतलो आनी मागीर सांगता। हें काम म्हाका दिसता 2021च्यान कितें तरी चालू आसा 21 तेन्ना हांव जालें 2022। सो हेजी डिटेल जी आसा ते तूं पळोवपाक गेल्यार कॅन्टिलिव्हर आसा आनी ताका स्टील स्ट्रक्चराचें आसा म्हणजे कॉलम्स हाचे वयल्यान स्टील हे करून तेजे स्लॅब घातला। तेजे डिजायन तेजे एंटायर स्टडी करून जे ओल्ड आनी एक्झिस्टींग काम कितें आशिल्लें म्हणजे वेदर तेजे लोड घातलो कितलो लोड घातलो वयर घातलो कित्याक म्हाका दिसना हांगा वयर कितें घातलें अशें दिसना पूण ते स्टडी करून मागीर तुमकां रिपोर्ट दिवंक शकतले। पूण इन्क्वायरी करपाक लायता पीसी काडला पीसी विथ आमचे सगळे आसा सो तेजे डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन करून मागीर हांव रिपोर्ट एक व्हायट पेपराचेर दिता। एकंदरीत सरकाराचो कारभार पळयत जाल्यार कला अकादमी खऱ्यांनी दुरुस्त जातली काय एक एक करून अशे स्लॅब कोसळून ही नामनेची संस्था खालसा जातली असो हुस्को आता सगळ्यांकूच जाला। मंत्री एकामेकाचेर धुकलीत आसात। मदींच विजिलन्सान नेमिल्ली चौकशी समिती खंय पावली काय हाचेंय कुवाडें सगळ्यांक पडला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।